मिनाच्या वर्सुकी उत्खनन मर्यादेक धरून मॅक्रो एन्व्हायरमेंट परिणाम मूल्यांकनाचो स्टडी रिपोर्ट तज्ञ समितीन दिला। पयलीं 20 दशलक्ष टन वर्सुकी मीन काडूंक मेळटालें तें आतां 30 दशलक्ष टनां मेरेन वाडोवंक जाय अशी शिफारस समितीन केल्या। उपरांत वाडिल्ल्या एक्स्ट्रॅक्शन मर्यादेचो परत पर्यावरणीय परिणामाचो अभ्यास करून ते प्रमाण शक्य जाल्यार मिनाचे उत्खननाची मर्यादा वर्साक 37 दशलक्ष टनां मेरेन वाडोवं येता। 20 दशलक्ष टनांत वाड करून 30 दशलक्ष टन करपाक जाय। इतल्या प्रमाणांत मिनाचे उत्खनन मायनिंगाचे सगळे जाणवालदार सैमीक गरजो आनी लोकांचे हित आनी तांच्यो गरजो पुराय करपाक शकतले। 30 दशलक्ष टन मीन काडप चालू आसतना एका निश्चित टप्प्यार परत मॅक्रो EIA अभ्यास आनी मूल्यांकन करचें पडटलें। ह्या टप्प्यार पर्यावरण, इकॉलॉजी आनी लॉजिस्टिक्साचो अभ्यास करून वाडीव उत्खननाक पूरक निश्कर्श येता आसत जाल्यार फुडल्या टप्प्यात वर्साक 37 दशलक्ष टनां मेरेन मीन उत्खननाची मर्यादा वाडोवची। तज्ञ समितीन पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाक रिपोर्ट सादर केला। तेच प्रमाण गोंय सरकाराकूय हो रिपोर्ट दिवन सरकाराकडच्यान मत मागयलां। रिपोर्टाचेर आदारून सुप्रीम कोर्ट मीन काडपाच्या वर्सुकी कॅपिंगा विशीं निर्णय घेतले। सध्या रिन्यू केल्लीं 89 लिजां आसात। मीन काडपाक ऑपरेशनल आसा 60। मात 20 मिलियन टनांचेरूच सध्या मायनिंग, ट्रान्सपोर्ट आनी पोल्युशनाक लागून कांय कडेन मायनिंगाक परत ब्रेक लागला। 30 आनी फुडें 37 मिलियन टन मीन काडटले जाल्यार सरकार आनी मायनिंग कंपन्यांक बरीच तयारी करची पडटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।